मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 8 जूनाक तोरशा वाठारांतले सूर्यकांत वीर हाची नागा साधूचे रूप घेवन फटवणूक केली. नागा साधूचे रूप घेवन आशिर्वाद घेवपाचे नाटक करून भांगराची सरपळी, अंगठी आनी 2600 रुपया रोख रक्कम मेळून 1,20,000चो माल फारायलो. ह्या प्रकरणात पुलिशेंत गुन्यांव नोंद जाले उपरांत पुलिसांनी तपास सुरू केलो. सीसीटीव्ही फुटेज आनी तांत्रीक तपासाच्या आदाराचेर दुबावितांचो सोद घेतलो. दुबावित आरोपी गुजरात नोंदणी आशिल्ल्या धव्या रंगाच्या फॉक्सवॅगन पोलो कारींतल्यान महाराष्ट्रात गेल्ल्याचे स्पश्ट जाले. ते प्रमाण पुलिसांनी पंगड तयार करून धुळे जिल्ल्यांतल्यान नरुनाथ मदारी, दीपक नाथ मदारी आनी जगन्नाथ मदारी ह्या तिगांक अटक केले. तांचे कडल्यान भांगराची सरपळी आनी अंगठी जप्त केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. ताका बरो तरी उलयलो आनी ताका सारको कॉन्फिडन्सान घेतलो. ताजे कॉन्फिडन्स घेवन ताका तेणें हातीक ताजे एक फिंगर रिंग आशिल्लें गोल्ड आनी गळ्यान चेन आशिल्ले गोल्डन ते ताणें दोनी एक पळयले आनी एक एक करून ताणें दोनी घेतले ते आनी म्हणून तुजे बॉसान कितके पयशे आहा दी म्हणला. तेणें काडून सगळे 2600 बॉसान ते कॅश आसले ते काडून दिले ताका. हे दितात मागीर तेंच्यांनी ताका तुजें बरें जातलें, फाल्यां तुजें कल्याण जातलें, देव तुका पावतलो, हे करून ताका परत ताका ताणें हें केलें आनी ताका मातसो हिप्नोटायज केलो. आनी ताका ते टायमार कांयच कळुना आनी तो काडले आनी हे गेले. तेजे वांगडा दोन ते ताका बरें इन्स्टिगेट करताले ताजेर आनीक घे कितें करून तरी बरें ताका कांय अशें मारूंक ना. बट ताका ताणें हिप्नोटायज करून ताजे कडेन पयशे तेंच्यांनी काडले आनी गेलो. वता आसतना हे मनिसान आतां हो कंप्लेनर आमचो सूर्यकांत मुकुंद वीर हेणें फक्त ताचो गाडयेचो एक नंबर नोट केलो, दॅट इज 06 आनी GJ म्हणला गुजरात रजिस्ट्रेशन. हे फक्त ताणें आमकां इतकोच क्लू दिलो ना की हे गाडयेन तेणें मनिसान आमकां अशें टोपी घातली आनी गेलो. मागीर आमी सगळे स्टाफ लागले. आतां आमच्या एरियान मोपा PS एरियान पडटा आपले पत्रादेवी चॅकपोस्ट. सो ते चॅकपोस्टाचेर वचून आमी सगळे हेजे डिटेल जितले गाडयेचे इनकमींग आवटगोईंग सगळे स्टाफान आमचो लागले. PI आमचो देवूलकार, मागीर वजरकार, हे सगळे ड्युटी ऑफिसर हेंच्यांनी बाकीचे स्टाफ सारके लागून ताजे फूल आमी गाडयेचे तेजे डिटेल्स काडले पळय. गाडयेचे आमकां मातशे रफ नंबर दिसपाक लागलो. सो तो नंबरा वयल्यान आमी आमची टीम फॉर्म केली इमिजिएटली आनी तेजे फाटल्यान सारके रिगर्सीव लागले. सो हे करता म्हणून आमकां एटलिस्ट एक 4 दीस लागले. एका आमी ट्रेस करता महाराष्ट्रान गेले, मागीर गाडी गुजरातची न्ही, सो गुजरातान गेले. अशें करून मागीर लास्ट आमकां महाराष्ट्रा, गुजरात आनी गोवा बॉर्डराचेर आमकां ती गाडयेचे तेजे डिटेल्स मेळ्ळे. मागीर आमी थोडो पुलिसाचो स्टाफ आसा आमचो धुळे पुलीस स्टेशन महाराष्ट्रा जे आसा तेंचोय हेल्प घेतलो. तशेंच गांधीनगर गुजरात तेंचोय आमी हेल्प केलो पुलिसाचो. आनी ही गाडी आमी तेचे एसिस्टंसान ही गाडी ट्रेस करून मागीर आमी ते लोकांचे ट्रेस केले जे कोण यूज करता ते तेजे फाटल्यान एक परत आमकां एक क्लू दिलो न्ही. एक साधूचो फोटो आशिल्लो, बारीक स्टिकर आशिल्लो. सो ते वयल्यान आमी ती गाडी सारकी पिन पॉयंट करून टॅक्निकल सर्वेलन्स आमी सगळे घेतले आनी जितके आमकां यंत्रणा आसा आमचे एवेलेबल हे डिटेक्शनाक तांकां यूज करून आमी हितूंतले 3 एक्युजाक एरेस्ट केले. त्या बाबतींत ते साधू कोण तरी येयल्ले आनी भांगार बी गेले. 8 तारखे दीस सकाळी 9:15 टायम आसलेलो. तो थंय आमच्या तोरशा ग्रामपंचायती फुडलो स्टॉप आहा त्या स्टॉपाचेर पेडण्या जावपाक उबो रावलेलो बशी. तितल्यान एक गाडी येयली. ताका पळोवन ती गाडी थांबयली आनी ताका शंकराचें देवूळ खंय आहा काय विचारलें. तेणें सांगलें उगवे आहा आनी फोंडे आहा. म्हणटकूच ते म्हणाले तूं देवाक मानता? हय म्हणालो. पांयां पड म्हणालो बाबाच्या. तो ड्रायव्हरच आसलेलो तो बाबा म्हणटालो तो आनी भगवा दिसता ड्रेस आसलो तेजो आनी लिफ्ट सकयल नागडो आसलेलो. म्हणटकूच ताका बुको दिलो, सिंदुराचो असो बुको दिलो आनी तो आमचे रुद्राक्ष आनी तेजे तकलेवर हात दवरून दवरलो. तकलेर हात दवरलो आनी तेजे कडेन कॉमेस केलें म्हणजे ती अंगठी पळयली, अंगठी दी, सरपळी दी. तेणें तितून काडून दिली आनी 2000 कितें काय 600 रुपया अशें आसले ते घेतले आनी फाटले फाटी म्हणालो वाच. तर फाटी वयतना स्टार्ट मारून ती गाडी गेली. मागीर खुबश्या वखदान ताका म्हाका
मातशें हितून येयले आपटून दागिने काडून गेले. मागीर तेणें तेजो एक फ्रेंड गावलो तेच्या फाटल्यान थंय गेले मालपाक तो मेळ आनी मोपा सायबान तेजो स्टाफ जाता तितलो लक्ष दिवन ह्या साधू तेग्यात पावले आनी तांकां आयज अरेंज केले. हे खरोखरच तेंचे धन्यवाद आनी कौतुक. खरोखर जे इन्सिडंट घडलो 8 तारखेक जवळ जवळ 9:15 आणि आमकां कळटुकच आमी रोखडीच थंय धांव घेतलेली. खरोखर आमचो हायवे तोरशाचो गांव आणि सबंद जे परिसर आहा तो हायवे वरसूनच 3-4 वार्डाचे मनीस हायवे वरसूनच अशे बस स्टॉपार येता आणि अशा प्रकारचो लुटालुटीचो हो प्रसंग जालो. त्याच्या उपरांत सबंद तोरशात दहशतीचे वातावरण आसलें की अशे प्रकारे लुटालूट जावंक शकता काय. पूण खरोखर आमचो निनाद देवलकर साहेब PI आणि त्याची सगळी टीम यांच्यानी जो सबंद कार्यक्रम 3-4 दिसांत त्या नागा साधू यांचो धरून पर्दाफाश केलो आणि तांकां हांगासर हाडलेले आहा. त्याच्या वरसून खरोखर ह्या पुलीस स्टेशन बरे रितीन काम करता आणि तोरशा पंचायती कडेन हांवय मांडटलो की अशा ह्या सगळ्या स्टाफाचे आणि त्यांच्या टिमीचे पंचायती तर्फे त्यांचो सत्कार आमी एक पुष्पगुच्छ दिवन करचो. हे जालें वातावरणा उपरांत हांव स्वता थंय गेलो. गोमंतक TV खातीर तोरशेच्यान निवृत्ती शिरोडकार.